बद्दल फोटो घेवपाक दिवपाचो तुमी तांकां हे डिझायन हांव रिव्यू मिटींग घेवपाक सुरू केल्या आज आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्लो ताजी सगळीं खातीं म्हणजे आर्ट एंड कल्चर सोशल वेलफेअर ट्रायबल वेलफेअर आनी कॉपरेटीव ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो अलॉंग वीथ द सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो रिव्यू जो आसा हो हांवें घेतलो म्हणजे ज्यो खंयसर डिफिकल्टीज आसा किंवा सेंट्रल लिंक स्किम्स आमी खंयसर कमी पडटा हाजो सगळ्यांच्या बरोबर जेन्ना रिव्यू घेतल्या उपरांत की आनी ताका काही इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाचे आसले ती इन्स्ट्रक्शन्स त्या डिपार्टमेंटाक ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिली म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर म्हणटलो आसत जाल्यार आमी आतां आर्ट एंड कल्चरच्या वतीन सगळी कडेन आमी रवींद्र भवन कन्स्ट्रक्ट करता देर इज अ सेंट्रल स्कीम बट ताजो आमी ती अवेल करिनाशिल्ले सो दॅट हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स गिवन फॉर द सेक्रेटरी सो तांच्यांनी ती स्कीम जी आसा ती अवेल करची सो दॅट इट वील बेनिफिशियल फॉर ऑल द हातून ट्रायबल वेलफेअरांतल्यो काही स्किमी येवजण्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो लोकां पर्यंत कश्यो पावच्यो काही स्किम्स मर्जर करपाच्यो आशिल्ल्यो किंवा काही इंटरनल डिपार्टमेंटल इश्यूज आशिल्ले ते सगळे जे आसा हांव बसल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत आयले आनी ते सगळे इश्यूज सॉल्व केले काही ताज्यो म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टराचे काही विशय आशिल्ले जे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड आशिल्ले ते तेजे सॉल्व केले हांवें ऑलरेडी हाज्या उपरांत एवरी वीक वीथ वन मिनिस्टर अदरवायज वीथ वन कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हे बसून त्या डिपार्टमेंटाचे पेंडींग इश्यूज वीथ फायनान्स डिपार्टमेंट किंवा ताज्यो स्किमी इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे जे आमी म्हणटा की लास्ट लोकां पर्यंत पावचे मॅक्झिमम बेनिफिट्स जो आसा पळय न्ही हो सगळ्या लोकां पर्यंत पावचो म्हणजे आयज हांवें तांकां आनी एक स्किमीचो हे दिलो की आमच्या कडेन ट्रायबल हॉस्टेल जावपाची गरज आसा आमच्या कडेन जी ट्रायबल स्कीम आसा बट पणजे सारकेल्या ठिकाणी जी ट्रायबलची भुरगीं शिकतलीं तांच्या खातीर जर हॉस्टेल जातलें तशेंच पद्दतीचें एखादें हॉस्टेल जर आमच्या कडेन पणजेन जालें जाल्यार ऑल द वे जेंकां आतां इंजिनियरींग कॉलेज शिकता म्हणजे फोंड्या सारकेल्या हॉस्टेल जालें हांगा मेडिकल नर्सींग शिकता एकदां हॉस्टेलाक एडमिशन मेळना बट त्या भुरग्यांक अशी जर हॉस्टेल रेडी केली आसत जाल्यार युनिवर्सिटीन शिकता आसतना किंवा प्रोफेशनल कॉलेजीन शिकता आसतना हॉस्टेलाची सोय आमी हांगा उपलब्ध करून शिकतले द सेम हॉस्टेल मागीर आमी 70-30च्या रिस्यूजचेर ट्रायबलांक आनी अदर्स भुरग्यांक सुद्दां ताचो युटिलायज करपाक शकतले अश्यो वेगवेगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो स्किमी येवजण्यो ज्यो आसा ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत इम्प्लिमेंट करपा खातीर इंटर डिपार्टमेंटल मीट अलॉंग वीथ मी कन्सर्न मिनिस्टर जर आसत जाल्यार ताजे प्रश्न जे आसा हे सदोदीत सुटावे जाता आनी ते करपा खातीर हांवें ऑलरेडी सुरवात केला आयज पयल्याच ह्या डिपार्टमेंटाची आशिल्ली आतां प्रत्येक विकान एखाद्या डिपार्टमेंट म्हणजे एखादें कॉर्पोरेशन किंवा एखादो मिनिस्टर हाज्या बरोबर जातली त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशनूय बी स्ट्रीमलायन जातलें फास्ट जातलें सर कला अकादमीचेर कितें डिस्कशन केलां कला अकादमीचेर खूब कन्फ्युजन जाता की मोठा कला अकादमीचेर हांवें ऑलरेडी सांगलां एट प्रेझेंट आमी इफी पर्यंत ताजे मायनर रिपेर्स कितें आहा पळय न्ही ते करून इफी जाल्या उपरांत ताजेर मागीर निर्णय जो आहा पळय न्ही हे सगळो ताजे रिपोर्ट्स ऑलरेडी आयला ते सगळे करून मागीर डिसिजन घेतले इट इज नॉट नाव अजून कांयच डिसिजन इफी खातीर यूज करतले ऑफकोर्स यूज करतले कला सर यूज करपा खातीर कांयच फरक पडना मायनर थोडेशे रिपेरा ते करून घेतले फॉरेस्ट रायट एक्टाचो इश्यू आयिल्लो ताजें म्हणणें आशिल्लें की तांकां थोडेशे प्रॉब्लेम्स जाता म्हणून हांवें ऑलरेडी म्हटलां की तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते शॉर्टलिस्टेड करचे एखादे वेळी आमी कलेक्टर फॉरेस्ट PCCF हांच्या बरोबर बसून तांचे इश्यू रिजॉल्व करपाची तांकां इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्या सर आयज सुदिनान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी तेंच्यांनी म्हटलें की तुमचें काम करपाची सिस्टम बरी आसा बरे भशेन काम करता पूण तुमचे भितून कॅबिनेटान एकवट ना म्हणटा की एक मिनिस्टर वेगळो स्टेटमेंट करता आनी एक मिनिस्टर वेगळो स्टेटमेंट करता बाबू म्हणटा वेगळे उलयता गोविंद गावडे अशे परते उलयता वेगळे ते ताजें मत आसा कॅबिनेटान सारकें कॉर्डिनेशन ना मोपा एअरपोर्टाचेर तेणी उलयलें की अपोज करता की तरी रिटेंडर करचे एक गजाल आसा मोपा हो ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एग्रीमेंट सायन केला ही इज ऑल्सो इन दॅट टायम इन द कॅबिनेट ही नोज इट इज अ 33 years लीज एग्रीमेंट इट इज विथ द रेवेन्यू शेअरिंग ऑफ 37%, 36 and not something 37%. ताका सिस्टीम सगळें खबर आसा त्या खातीर ही गजाल आत्तां कोण तरी सुप्रीम कोर्टान गेला आसत जाल्यार त्या विशयाक फक्त तो अडकला त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो गजाली म्हाका दिसता हें जावंक शकना केन्ना आनी जाका खबर आसा तेणी अशा पद्दतीन हेजेर विशय करचो न्ही ना बिलकूल कांयच चिंता ना ताजो वेवस्थीत रित्या व्हेरीफाय केला आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान तो विशय सुट्टलो आमी ऑलरेडी आमकां त्या विशयाचेर आमचो फॉलोअप चालू आसा ओके थँक्यू Goa government is financially not stable. So what is अरे सोशल मिडियाचेर कोणी कितें जाय तें उलयतलो आनी म्हाका तुज्या म्हायती खातीर सांगता इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस गव्हर्मेंट सदांच पयशे घेयत आसता आतां कदाचित फाल्यां आमी 100 कोटी आसतले कदाचित 100 कोटी इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस
इट इज द तुणी कोण तरी जो सोशल मिडियाचेर घालता पळय न्ही ताका सिस्टम खबर ना ताका गव्हर्मेंट खबर ना त्या विशय घालीत आसता थँक्यू